गीत घेऊया. पेज नंबर 4, A7, देवाच्या दोंगरार चोडूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमची खासगी मागणी ते सा मनात दवरात आनी ह्या मिसाची जी खरेदी ते सा आसा ती मनात दवरून ह्या वेळार भोक्तीपणी आमच्या ह्या मागण्यांत मिसांत जेजूच्या कोटान हो वेळ सारया. आमच्या पातकांचे दूख धरून आतां आमची पातकां वळखून घेवया. त्या भायर आयज आमी भरपूर सांतांची म्हणणा फेस्त समरुमता पूण एक जावन आसा जिणेन जिचे उर्वी जेजूच्या पवित्र काळजाची भोक्ती सुरू जाली. तिचें नांव मार्गरेट मेरी आलाकॉक. ती फ्रेंच सिस्टर आसलेली. तिका खूब त्रास पडटाले कित्याक ती जेजूच्या कोटान आसलेली म्हणून आनी जेजू तिका दिश्टी पडटालो. जेजू तिका सगळें सांगतालो. जेजून तिका कितें कुडीत केलें. हांव इतलो मोग कोत्ता म्हज्या लोकांचो आनी म्हाका ते फकत किंकोंत कोत्तात, भायर येतात, बरे भशेन जियेनात. तर ताका खूब दूख भोगताली आनी तिणेन हें सगळें अणभवलें जेजूचें जिवीत आनी तिणेन तांकां सांगलें, कळीत केलें. पूण कोणूच तिचें आयकोनासलेलो. ती चलतना पर्यंत सिस्टरी ताचेर पवित्र उदक उडयताली, चिंताली की ती सारकी ना म्हणून. पूण हे सगळें तिणेन सोंसलें जेजू पासत आनी जेजू बरोबर. आनी शेकी एकलो जेजूट पाद्री क्लॉडला अक्वाविवा, क्लॉडला कोलंबियर, तो तिची देवान ताका जेजून ताका तिची सुशी हाडलो आनी ताचे वरवीं मागीर ही भोक्ती उदीक वाडत गेली. जॉन यू दिसूय आसा पूण तांचे वरवीं ह्या दोगांय वरवीं आनीक ही भोक्ती वाडत गेल्ली आसली. तर पयले शुक्रारा दीस आमी कोमयाव घेवंक जाय, आमच्या पातकांची दूख धरून कुमसाराक वचोंक जाय अशें ताणें कळीत केलें. आनी हे परी ताच्या मोगान उदीक जेवपाक ताणें आमकां संदी दिली. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सुरफुदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगेवन सदांसाक परमारेक सगळ्या देवदूतांक भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवया. सुरपुदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कोडण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाच्या ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया.
भाग्यवन पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटीची सुरवात. दोन दूत जावंक आपयलोलो. देवाचे सुवर्तमान परगटूंक वेचून काडलोलो पावलो जेजू क्रिस्ताचो सेवक ही चीट बरयता. हे सुवर्तमान ताणें आपल्या पुर्वाद्या उद्देशी पवित्र पुस्तकाचे आदी फळे बसयलोले. ते ताच्या पुता संबंधी रोगता मासा प्रमाणे तो दाविदाचे कुळयांतलो ताका बसयलोले. पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे तो बलवंत जालो. देवाचो पूत म्हूण ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं ताची परगटणी जाली. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताच्या नांवाक मान जोडून घेवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां भावार्थांत देवाक कालती जायचे खातीर ताचे वरवीं फावो जाली आमकां कृपा आनी दोन दुतांची जबाबदारी. ताचे मोडली तुमी जेजू क्रिस्ताची जावंक देवान आपयलोली. तुमी देवाच्या मोगाची आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यांत. रोमा शारांत आसलोल्या तुम्हा सोमेस्तांक आमच्या बापाची आनी सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. देवाचे उतोरें. देवाचे वडकार. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवून परगटली. सर्वेस्परा आपली सोडवून परगटली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवे गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ऐश्वर्या उजव्या हातांच्या बोलान आनी पॉयंत बावल्यान जैत व्हरून सोडून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवून परगटली. इस्रायेलचे कुळयेंताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवून परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवून परगटली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवून फांकली. आखे पृथ्वे गडगडान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवून परगटली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. आयज तरी सर्वेस्पराचो तालो तुमी आयकात. तुमची काळजां दवरून करूं नाकात. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांची उत्पुंज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें ही खरेंच नश्टी पिडका. ती एक खुणा मागतात पूण जोनासाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनेवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दुखिणीची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी इचेर कास्तीचे फॉर्मून मारतली. कित्याक
ती पृथ्वीचे शिमेथावन सोलोमाची जाणवो आयकूंक आयिल्ली, पूण पळयात सोलोमा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा येपणके बरोबर उठ्ठलो आनी इचेर कास्तीचे फॉर्मून मारतलो. कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून ताणें प्राचित केलें. पूण पळयात जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. आजच्या उद्गारान अशें म्हणलेलें आसा, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. म्हणजे कितें? आमी आमचें काळीज, आमची कूड मन आत्मो बंद कोत्ता. तो आमचें सगळें आसा, पूण ताचें आमी आयकना. कित्याक आमी ताका आजेन्ना आनी हाका लागून आमी बंद कशी आमचें जिवीत सादता बंद आसलेले परी. तर आयज आमकां जेजू सांगता, म्हजें तर तुमी आयकोशात. कित्याक आयकोशात? म्हाका तर तुमी आजीर जावशात जाल्यार तुमी सगळें आयकोतल्यात आनी आयकोत ना, पूण तुमी म्हाका जाय पळय तशें तुमी करूंक लागतल्यात. कित्याक हो संबंद मोगाचो संबंद. पळयात आमी कितें दुसऱ्या पासत कोत्ता पळय तें. आमचो मोग आसत तर आमी कितें सोसूंक तयार तांचे पासत, आनी कितलें आमी तांचे पासत कोत्ता. पावलूय आमकां सांगता, आमी ताका वळखो नासलेले. प्रवाद्यांनी ताचे विशयी सांगलेलें, तो आयलो आमी ताका वळखलो ना, पूण पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान ताणें आमची मनां उगडापी केली. तर हें दारूण जाल्लें काळीज देवूच आमकां तें बदलून काडूंक कृपा दिता, घोटाय दिता. आनी मागीर तें घडलें म्हणटच आमकां ती जबाबदारी दिता की ताचें सवें रावन ताचें जिवीत दुसऱ्यांक परगटून दुसऱ्यांकूय ती शांती हाडच्याक. हें सगळें पयले वाचपान कळीत केलेलें आसा. म्हज्या भयणीन भावनो, हें आमी मार्गरेट मॅरी आलोकॉक ह्या सांतिणीच्या जिवितान पळयलां आनी तिकाय मदत करूंक देवच धाडटा. क्लाउड ला कोलंबियराक तिचेशी धाडलो आनी ताणें सगळें आयकून पळयोवन बरे भाशेन सगळें बरोवन काडून तिका मदत केली. पूण देवूच हें सगळें करतालो. ताका लागून आमी सगळीं जाणां देवाचीं हातयारां. ताका जितली आमी एकवटून रावता तितली आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक लागता. तर म्हज्या भयणीनो भावनो, आयच्या दिसा आमी कितें म्हणून करया? आमी सगळें करता, पूण तें अदीक खोलायेन करच्याक फकत एकूच ताका आमी आजीर जावया. बाकीचें सगळें तो करतलो. ताचें आमचें काळीज दारून करचें न्ही, पूण ताका हाजीर जावन आमचें जिवीत सारया. सगळीं जाणां आतां आमचे अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सगळें येतोच आसा. आनी जितलो तो येता ताका आमी हाजीर जावया. तो आमची कूड मन आनी आत्मो आपल्या आसण्यांत भरून काडटा आनी सगळें आमचें सगळें तो करूंक आवडटा. ताका फकत आमचो सहकार जाय. आमी ताचीं हातयारां, आमी ताचे कुडीचे सांदे, आमी ताचीं चाकरां. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे हे भाशेन आमचोय उद्गार जावं दी आनी आमचो मनोभव एटिट्यूड त्या प्रमाणे जावन आमचें जिवीत जेजूच्या कोटान आमी सारूंक ताकाच आतां आमचें जिवीत भेटोवया आनी सगळी आमची मागणी तें सांग. गीत घेवया. पेज नंबर 29, C3. आमची सोगलीं गुपीत चिंतनां.
मुख्य भणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडप दितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय ही आमी मागता तुज्या अपुर्बायेच्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदीदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वथांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंगाबादच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पळयात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नाबी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोखताची काल्स, नवे आनी साश्णीक कोरोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूड पोर गोठुया. तुझ्या कुर्चा आनी पुनर्वणी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुजे पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरमदूत आनी सर्व तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुदिदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजू आमचे सोबे आपले मागणे म्हणून आमकांच न्हय पूण सगळे आमच्या भाव भयणांक ह्या संवसारांत आसा तितल्यांकूय बरेपण फाव कोत्ता. तर आमी उपकारी काळजान आनी व्हडा भक्तीन आनी मोगान ताका एकवटून म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाटच्यान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटयान सुराकांत घातली वाटाय. कित्याक रासुकी पदवी आनी महिमा तुजीच आसताच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटली आमची गागूत कोर. देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटली आमची गागूत कोर. देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांवचो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पर्यंत तुका वांयंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 49 D6 भाव भयणी आमी सोगली. भाव भयणी आमी सोगली सर्वेस्पराची Sobe sang Deva
जेजू आमचे काळजांत आसा दोळे धांपून ताका कोटोन आचीर सावया. मागुया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या उमलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक संपूर्णायेन ताच्या देव संबंद आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सुरपुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगुटोवंक देसा देसांनी तूं गेलो हांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस कडेन मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 96 F22. तुसो दोन पोरगोटणार कोर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेन तुमकां बेसांव. जीं कोण दुयेंत आसात, जांकां काम जाय, जांकां पार्टनर मेळोंक ना, सोदतात ताका फावो जावच्याक, भुरगीं ना तांकां भुरगीं मेळच्याक, आनी हेर तुमच्यो गरजो विनंत्यो आसात त्यो सगळ्यो मनांत आनी काळजांत धरून वो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात, आनी म्हज्या मेंढऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव दितां. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगुटूंक देसा देसांनी तूं गेलो हांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. San Francisco Xavier, Radi Sabcha Mogan Las Nolia Besangal Saiba Desaramcha Sambalungam Kan Gopan Tuja Besangal Saiba Sharar Goincha Sambalungam Kan Gopan Tuja. Blessings with the relics of St. Francis Xavier for all who are sick and those who are seeking a job, those who need the gift of a child, those who are finding it difficult to study, those who want to do further studies. All other needs that you have, keep them in your mind and heart, and let us receive this blessing with the relics of St. Francis Xavier. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. I am the good shepherd. Just as the Father knows me and I know the Father, so also I know my own and my own know me, and I lay down my life for my sheep. O devoted servant of God, St. Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. You may pray for whatever you want through the intercession of St. Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus and the Spirit. Amen. And may Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen.
blessed Xavier, thou fairly praised. You ruled o'er Goa 5 centuries since. Do we better our hearts to raise, to sing your hymn of love and a hymn of praise. Do we gather our hearts to raise, to sing your song of love and a hymn of praise.
us fall. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. May your grace, O Lord, we pray, at all times go before us and follow after, and make us always determined to carry out good works through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of St. Paul to Romans. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scripture, the gospel concerning his Son, who was descended from David according to the flesh, and designated Son of God in power according to the Spirit of holiness by his resurrection and from dead. Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all nations, including yourselves who are called to belong to Jesus Christ. To all God's beloved in Rome, who are called to be saints, grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Let our response be, the Lord has made known his salvation. Kindly repeat. The Lord has made known his salvation. Sing a new song to the Lord, for he has worked wonders. His right hand and his holy arm have brought salvation. Our response? The Lord has made known his salvation. The Lord has made known his salvation. He has shown his justice to the nation. He has remembered his truth and love for the house of Israel. Our response? The Lord has made known his salvation. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout to the Lord, all the earth. Ring out your joy. Our response? The Lord has made known his salvation. Kindly stand for the acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. Let your face shine on your servant and teach me your decrees. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. Read the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The crowds grew very big, and Jesus addressed them. This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign shall be given to it except the sign of Jonah. For as Jonah became a sign to the men of Nineveh, so will the Son of Man be to this generation. The Queen of the South will arise at the judgment when the men of this generation and condemn them. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, something greater than Solomon is here.
The men of Nineveh will arise at judgment with this generation and condemn it. For they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, when all is good with us, whenever our health is good, we are doing well in business, our children are happy, and so everything around us is good, we don't question God. We say, God, do you love me? Do you care for me? We don't ask from Him a sign of His kindness, benevolence, generosity, and so on. But something strikes us, a lightning strikes us. Could be death in the family, or someone is paralyzed, or whatever you call it. Then we begin to ask God, are you there? If you are there, give me a sign that you are there, that you care for me. Why this so-called this sickness or this? So we live a strange life. We heard in the gospel passage something very strange. The Jews asked Jesus for a sign. Surprising. Jesus himself was a sign of the Father's love, compassion, kindness, and so on. But Jesus, through his own life, had shown that he's a sign of how much God cares and loves them, but sacrifices his only Son for their sake. He taught, he preached in the Jewish towns and elsewhere, and performed miracles. This was a sign of God's presence among them, how much He cares for them. And yet they seek a sign. In the first reading, we saw Paul was a sign to the Gentiles. We heard just saying Jonah was a sign to the Ninevites. Jonah did not do any perform miracles there. He only went with the message of Yahweh, saying, this is a message, you repent or you perish. We all seek signs. We say in an establishment, if someone has committed a fault, give us a sign you have changed. What about us? Are we signs of God's presence, of God's love, of God's kindness, of God's empathy? Does my life show that I am a brother of Jesus Christ? Maybe sometimes it's good to reflect in my own life, the way I live, the way I talk, the way I move around society, and so on. Am I a sign to others? Page 77, B39, take our bread, B39. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours. We are yours. Yours as we stand at the table you set. Yours as we eat the bread our hearts can't forget. We are the sign of your love with us, and we are yours. We are yours. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours. We are yours. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. Accept, O Lord, the prayers of your faithful with the sacrificial offerings, that through these acts of devotedness we may pass over to the glory of heaven through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks,
Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. His death we celebrate in love, his resurrection we confess with living faith, and his coming in glory we await with unwavering hope. And so with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Philip Neri, our Archbishop, and all the clergy. Remember also, brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by the divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to the apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Peace of the Lord be with you all. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of Lamb God, of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Happy are we who are invited to his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Page 144, D101. O come to the water, D101. Come to the water, all you who are thirsty, and drink, drink deeply. Though you don't have a penny and your clothes are in rags, you'll be welcome to drink all you can. Come take your choice of wine and milk. Everything here is free. Why spend your money on worthless food? Everything here is free. Oh, come to the water, all you who are thirsty, and drink, drink deeply. Though you don't have a penny and your clothes are in rags, you'll be welcome to drink all you can. Let us pray. We entreat your majesty most humbly, O Lord, that as you feed us with this nourishment, which comes from the most holy body and blood of your Son, so you may make us sharer of his divine nature through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us go to love and serve the Lord. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. All those who are sick, jobless,
expecting the gift of children. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Page 99, Lord, make me an instrument. C80, page 99. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make me an instrument